आमच्या उगडासात कोरा ही जेजूची आज्ञा मानून भावार्थ्यानो फुडें सोरा निस्पेटूंक मन नितळ करून यादनीक सेवक भितर सोदतात योकार दिवया गायन करून निसा बेटे हाचीर जाया ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरून सगल्यांक देव बरो दीस जावं येता तुका हांव देता आनीक मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसांत भाग घेवंक हे मिसाची सुरवात करचे आदीं पयले सुवातेर आमच्या भाव भयणीचो उगडास करुया जीं भाव भयणी दुयेंत आसा मागुया जॉर्डन ह्या भुरग्या पासत देवान ताका पेकोनी फाव करूंक आनी बरी भलायकी आना बरेटो तेच बरोबर जी आमची भावना हॉस्पिटलान आसांव ओ जीं घरांनी इलाज घेता आयचे मिसांतली खेरीत इंतेसांवा आमी मागता ओतम्या पासत आंतोनियो मारिया कामेलो ताच्या ओतम्या पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत जीं हांगासर मिसांत भाग घेता देवाक दिनवासता आपल्या बरी भलायकीक आनी जल्म दिसाक ओविदो कामेलो बरी भलायकीक पियादाद टेलर ओतम्या पासत आमी मागून घेता गाब्रियल फेर्नांडीस ओतम्या पासत एफेक्स अप्लोनियो गॉयस ब्रिला मॅरी गॉयस मागून घेता ओतम्या पासत शार्लट आनी मॅन्युअल मेंडीस आनी तांचे कुटुंबची मिसान भाग घेता दिनवासता देवाक आपल्या जल्म दिसाची दिनवासन्यो पर्ल आनीक एलिस्टर बरी भलायकीक आना फेर्नांडीस ओतम्या पासून मागून घेवया हे आमच्या भावना पासत एडिसन दे रोजारियो क्रूज रॉड्रिगीस सांतान रॉड्रिगीस आनी आना फेर्नांडीस बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्वीस पोर तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाल इश्टांदो उदार खालजन आमी ह्या देव मंदिरान भितर सरलेलीं आसा देवाक दिन वाचुया आनी देवाची कृपा आनी गोठाय मागून घेवया देव उदार खालजाचो देव पासियेंसाचो ताचो मोग मितमेन नाशिल्लो हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान गमून येता जे मेरेर आमी चुकल्या ओस्कोतायंतल्यान देवा लागीं माफी मागुया आनी खालतीकायेन म्हणुया हांव पातकी सर पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणेनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध त्या पासत बागेन सदांच आग्वाद मेळयेक सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणेनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्वेस्पर देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया खाकूत खोर सोम्या खाकृत कोर क्रिस्ता खाकूत खोर क्रिस्ता खाकृत कोर सुमिया खाकूत खोर सोम्या खाकृत कोर मोयमान देवा उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पळयता देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोड बुरबुबा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया मोगाल बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल तुजी कृपेची देणी
तांकां ओदीक ओदीक भर. भावार्थान बरवाशेन आनी मोगान तांकां हुर्बेवंत कर. आनी तुजी याज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें जियेतांव आनी राजवट चलयतांव ससनाच्या ससनांक. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें अनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुज्या नितीच्या मुळाक आसा गोठाय. तूं सर्वां सोगताचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वांताय दुलो बळो करता. तुजें सोर पुर्वेदारपण मानून तूं तुजें बोल दाखयताय. तुका ओळखून घेनात तांची उमोरताय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बळ आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो. जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्याताय कसो मनशाळो जावचो. हें तुवें तुजे पोरचेक शिकयलें. आनी पातक केल्यार पातकाची कोंट तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें बोरवासो दिलोय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माई मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोदीचो आयकून तुमगे सर्वेस्परा. जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. तुका नमन करच्याक सायबा सगळीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवाक बोवां दितलीं. कित्याक तूं थोर सर्वेस्परा. तुज्यो कुरण्यो जापाच्यो. तुजे बोगोर आनीक देव ना. जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. सायबा तूं देव काकलुतीचो. रोकडोच आमचेर जळून येनाय. मोयमोग विस्वास तुज्या काळजांत. म्हाका पळय कोर चुरचुरे. तुज्या बळान गोट कोर म्हाका. चाकुर्णीच्या पुताक निवार. जबाब तूं सायबा दुलोब आनी कोणवाळो. भाग्यवंत पावलूंक रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, आत्मो आमच्या अस्कोतायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितेंय मागचें तें आमी नोकळो देखून उतरांनी उचारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणा. कित्याक देवाचे खुशी प्रमाणें तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोदी करता. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. बापा स्वर्ग आनी पितुमेच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां. कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. सर्वेस्पराक जोय.
सर्विस्फोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्या पोरमोनी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मा तुका सोम्या. जेजून आनीक वपार लोकांक घाली. आपले शेतान बरें बी वंपलेल्या एका मनशा पोरी सुर्गीचें राज. सगळीं निल्लोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नीर वंपून गेलो. शेत वाडून कोणसा हितूच निरूय दिश्टी पडलो. घरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोरशीं येवन अशें म्हणलें, दोनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपलेलें न्हय, तर तातूंत नीर खंयचो आयलो? तांणी अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलेलें तुका जाय? तांणी जबाब दिलो, नाका. नीर उमटायतना गोडेक तुमी ते बरोबर गंवूय उमटिशात. लोवणी येसोर दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लोवणीत तेन्ना पयलो नीर एकठांय करून उज्यांक लावचे खातीर तांचे पेडकुलान बांदून म्हूण मागीर गंव म्हजे खोड्यांत भरता म्हूण हांव लोवणेकारांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगल इश्टांदो, फाटल्या आयताराक आनीक वपार आमी आयकलोली. वपारींतल्यान जेजू आयजूय तसलीच शेतां भाटांचेर आनीक वपार आमचे मुखार दवरता. हांव समजता थोड्यांनी तरी शेतान काम केलां आसतलें. ओयो ना? हांगासर कोण शेत रोयता? ना. वाजान कांय तरी ना तुमी? कोण मिरसांग्यो टोमाटे घालता पयलां हांवें. जेजू आयज आमकां एक बारीकशी आमच्या मोणांक सोबता तसली साद्या मनशांक एक समजून आमच्या मुखार दवरता. एक दोनी शेतकामती आपल्या वावरड्यांक घेवन आपल्या शेतान बरें तें बी वमता, बरें तें बी वमता. जाय तो तोकोस घेता, घाम वावरता, जाय तें काम करता. आनी रातचीं सपनां येता केन्ना तरी पिकावळ जातली. बरें फळ, बरीं फळां, बरी पिकावळ आमकां मेवतली आशेन रावता. पूण अवचीत जेन्ना तो उठ्ठा दुसऱ्या दिसाक, हे बरें बियां मदें जाय तो नीर वी अंडरस्टँड न्हू, द वीड, नाका तीं झाडां, बुशीज, डानल ओर द वीड, हेंय दिसून येता. आनी तो गाबोरता, दुखी जाता. इतलो हांवें तोकोस केला, बरे भाशेन हें शेत रोयलां, आनी सगलो म्हजें काम, सगलो म्हजो बरो वावर निर्फोल जालो. आनी ते ताजे वावरडी म्हणटा, सायबा, तुका जाय आमी शेतान वचून हो सगलो नीर, वीड, द बुशीज, अननेसेसरी प्लांट्स आमी तुका काडलेलीं जाय? तो म्हणटा, नाका. तें कोत्ता आसतना बरें बी तुमी ओपून काडीत. दोनूय वस्तूंक लेट द बोथ ग्रो टुगेदर. लिमण्या दिसाक, लोवणेच्या दिसाक, लेट अस सी हाव टू सॉर्ट इट आउट. मोगाल इश्टांदो, कसली शिकोवन जेजू आमच्या मुखार दवरता. पयले सुवातेर दोनूय वस्तू जावून दी म्हणटा तो. द गूड एंड द बॅड एक्झिस्ट इन द सोसायटी. आमचे मदें बरें आनी वायट आसता, उजवाड आनी काडूक आसता, फुलां आनी कांटे आसता. पूण तो दोनी म्हणटा दोगांयकूय वाडोवन दी. दॅट मिन्स गॉड इज पेशन्स विथ अस. God is lenient. God is compassionate. आमची भुरगीं वायट म्हूण तांकां भायर काडून मारी नाका म्हणटा तो. हॅव पेशन्स, हॅव अंडरस्टँडींग. मोगाल भाव बिनेंदो, देवान आमच्या ताब्यांत, आमच्या आवय बापायच्या हातान जायतीं शेतां दिल्लीं आसा. आनी तुमचें शेत म्हणजे तुमचो कुटूंब, तुमचीं भुरगीं बाळां, तुमचीं नातरां.
आनी दर एका आवय बापायक व्हडलें सोपण कोल्लें दीस रात सोपन येता आमचीं भुरगीं व्हड जातलीं व्हडलीं मनशां जातलीं आनी आवचीत ही सोपनां येता आसतना खंयचो नेर तांकां लागता तो वीड लागता हो वीड म्हणजे द बुशीस तो ओडटा तो वीड न्हू तो दुसरो आनी आवय बापाय दुखांनी पडटा हांवें आमच्या भुरग्यांक बरें तें शिकोवप दिलें सगलें दिलें ओ नेर हाव दीस वीड केम इन देयर लायफ कशी ती सांडली कशी ती त्रासान पडली कशी ती दुखी जाली आनी जेन्ना हे मनीस दोनूय लागीं जाता तो म्हणटा हें दुस्मानाचें काम म्हाका दिसता हो नेर आख्या समाजान आसा जरी तर आमच्या भुरग्यांची आमी नेर विचून काडना तांचेर लक्ष घालिना तांच्या मोबायलार कितें आसता ते कितें करता खंय वेता कसल्या जिविताक ते बुडलेले आसा or near Surbontoni, the social surrounded by the society, a secular society. दुसरे सुवातेर मोगाल इश्टांदो ही आमकां एक खोल शिकून आमच्या इगोरिमाचीची जेजू जेन्ना म्हणटा हे दोनी बरोबर आसता ताच्याय जोम्यांत पेद्रू आनीक जुदास आसलो or near koso because they were one denied Jesus one betrayed Jesus पूण जेजून तांकां भायर मारूंक ना he kept them to change them to transform them जेन्ना आमच्या इगोर्जेन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फॅमिलींनी आमच्या गांवांनी मोगाल इश्टांदो कोणूय मनीस कितें वायट करता वायट जिवीत जियेता म्हजी कल्पना ताची सगळें कसली जायत सपोज हो एक वायट करतलो मनीस मिसाक वेता रेतीर करता कितें करता हांव ताका कसो लेखता म्हज्या मनान कितें शिजता ताचें बरेंपण आमच्या मनान शिजता हो आनी देवाक भेटूंक आयला वी लेवल देम वी जज देम आयची शिंकून मोगाल इश्टांदो वी आर नॉट टू जज पोप फ्रांसीस कितलेच फावटी सांगता हू एम आय टू जज आमी कित्याक तांचे तोपके मारता येस एट द लास्ट डे ही वील आन्सर फॉर हीज बॅड द वीड वील बी थ्रोन इन द फायर द गुड वील बी इन द बार्न पूण आमी समाज मोगाल इश्टांदो एक कुटुंब दुसऱ्या कुटुंबाचेर कित्याक जोडटा तो तर एक कुटुंब वायटान आसा तांचे पासून मागूंक जाय पूण तांच्या ओस्कोतायेन तूं कित्याक फुगार जाता तुजें काळीज बरेपणान शिजता ओ रागान शिजता सारकें न्हय Church is not a museum of saints. It's a school for sinners. आमी सांत फकत आयताराचेर जाता आनी घरान दीस रात झगडटा कोण तुमगेर कोण रावता तांकां लेख हे दिसांनी पेंडेमिकांत जायते लागीं हांव भासाभास करतालो आनी जायतें दुखूय म्हज्या काळजान पावतालें जे कोण भाड्यांनी रावताले ते आपली भावना सांगताले फादर कशें आमी जिवीत सारता आनी आमच्याच गोंयकारां मदीं जाता म्हूण जायतें दूख कशें जातालें हाव डू वी ट्रीट दोज हू आर वी लिवींग वीथ देम वो आमच्याच घरान आमच्याच भुरग्यांक ताचें बरेंपण आमी पळयता वो आमी तांकां बांदून उज्यान घालूंक कोत्ता बट हू आर वी टू जज तिसरे सुवातेर मोगाल इश्टांदो जेन्ना ते वावराडी म्हणटा बरें बी वंपलेलें न्हय नेर खंयचो आयलो दोनी म्हणटा हें दुस्मानाचें काम देव आमकां बरें मनीसांक उलो करता इश्ट दुसऱ्यांच्या बागेंत बरीं फुलां फुलोवंक न्हय नेर घालूंक दुसऱ्यांची भुरग्यां पासत आमी मागुया दुसऱ्यां पासत देवान बरें दिवंक आमी मागून घेवया दीस इज अ व्हेरी चॅलेंजींग टायम आमी म्हणटा न्हू आमचे दोळे फोडटा अशें कितें म्हणटा आमी न्हू वी शूड नॉट बी दॅट
सो आयची वोपार मोगाल इश्टांदो एक काळजाक लागता तसली वोपार आनी आमी बांदून घेवंक जाय. कितले पावट तरी आमी दुसऱ्यां पासत मागणें केलां, दुसऱ्यांचें बरें चिंतलां. Or do we put others down? We pull them down? The final thing for today's gospel is how good is God? Dev kitlo mogal, kitlo dolob, kitlo kakutsar. आमी वायट करता म्हूण देव आमकां झिलीन घालिना वो आमकां खुरसार मारिना. तो आमच्याच कुटुंबान जिवंक आमकां आनीक ऑपॉर्च्युनिटीज दिता. But because God is good, let us not take God's undue advantage. देवाच्या बरेपणाचो उदार खालजाचो आमी फायदो घेवचो न्हय. आज आमचे पासून मागून घेवया, आमच्या कुटुंबा पासून मागून घेवया, उदीक जाल्यार आमच्या तरणाट्या पासून आमी मागून घेवया. ते जावन आसा फुडले पावंडे, फुडली बुन्याद आमच्या इगोर्ज मातेची. काल हांगासर आमी आमचें 3रे एन्युअल कन्वेन्शन केलें. जरी तर आमी तांकां पुंजावंक मेळूंक ना, इतल्या वर्सांनी आमी तांकां बारबोर हाडटाले हांव, पूण तांची उगडास धरून आमची ऊब वा आमचें द झील आमी पालोवंक ना. आमी चिंतलें हांगासर लायव्ह टॅलिकास्ट करूंक. आनी इतले कलाकार काल आमचो बिशप फादर डॉमिनिक पिपा बेकर, फादर जोझफ, डॉक्टर मार्क एलेक्झांड्रिया जेरमाया, तांणी आपल्या खालजाची भावना काल आमकां थ्रू द लायव्ह स्ट्रिमींग दिल्लें आसा. हांव सोजमोतां तुमच्या भुरग्यांनी आनी तुमी आयकुल्या म्हणून. एक एकल्या स्पिकरांनी आपली भावना सांगली आसा. कोण भाशेन आमचे तरणाटे ओ तरणाटी ओ कुटुंब देखून आमी देवाक चिटकून रावंक जाय. आयकूंक ना जाल्यार स्टील ऑन द गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल जाय तो तोकूच घेवन हें एकठांय केल्लें आसा. आमच्या भुरग्यांचेर देवाची ही बरीं बेसांवां पडूंक, बरें बी तें जावंक, तो नेर सायडीन काडूंक, बरीं फळां दिवंक पावंक. तर हीच कल्पना, हीच मागणी आज ह्या मिसांतल्यान बापाक उबारता. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारूया. सोत मानता देवा, सत मानता देवाक, सोय पळयता बापाक, सगळ्यान बिल्मी चार उसनाराक आनी जेजू क्रिस्तादाच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मरयतान जल्मलो, पोंस प्लाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका फुसाद जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सगळ्यात चडलो, सोय पळयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुंजबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. Calvarazzio ono papa verice poro alcanzata tu sos mogato to beitoita tata e corta i grosmata mogavaka doya nudre i vedoni manuntunge i vedoni manuntunge i tuci pusa porgenti namaskar kapu din bastei it's only sorrows na Vedoita tewa burkin tuji Mogalvaka doya nole I vedoni
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके प्रवेशच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आदीं मागून वेगवेगळ्या बोलीन तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलेलें, त्यो सगल्यो आतां सोंपून जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायेक पावयले. तो जेजूचो येवन आज आमी तुका भोक्तीन वोमतांव, तो दोयेन मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशेंच आतां आमचे जोन एकल्यान केल्ली भितवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांच्या सुनावणेक फायद्याक जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सवेस्पराताय बात्ताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पदिदारान ससनाचे देवा, सर्व केल्यान सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपले जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टां मोरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपले पुनर्जन्मपणान जिखली आमा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या ममीवत्सर प्रवेश वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या दिवदूतान भक्त संगाती निरंतरी तुजी स्तुती आमी म्हणटाव. पवित्र 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 दरबाराचो सवेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सवेस्पराचे नांवी एका ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. जांकां दिमी घालूंक जाय थंयसरूच तुमी दिमी घालचें, नाजाल्यार तुमी बसचें. बसल्यार जाता. दुसरे कोदेलाक हात लायनाका. डोंट टच द अदर चेअर्स प्लीज ahead of you. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरूंक सोंसूंक वेची आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो हानीक म्हणलें, हो तुमी सुमेस्कियात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खाज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली हानीक म्हळें, तुमी सोमेस्कियात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा, ताचो गोठ परगोटुया. जेजू मेलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीन उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक तुमची खाल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तलोली तुजे पवी सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप, डॅक्लन आमचो गोवली बाप आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट गुती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मोगामोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती बागेन झुजे आनी बागेन धर्मदूत आनी सर्व कले तुका मनवल्या त्या सगल्या भक्त बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी
Mój magong amka fáw cór Jésu Krista tudzia puta vurmi. Tia Jésu vorvin, tia Jésu sangata, tia Jésu thai. Povidotmiaच्या एकपणांत सर पदिवदार बापा सर वर्धनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक Amen. आमच्या सन्मुदाराची अन्या मौनान धरुया आनी जेजून दिल्लें भावार्थाचें मागणें एकाच थाड्यान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वकीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राज राज आमकां आमकां येवं, तुझी कशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तान्ने पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दोळे करुणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सन्मुदारा जेजू क्रिस्ताचे आन्याक आमी बोरवेशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार कालकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाठाय. कित्याक राज वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दनदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. देवाचे शेले देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. फादराक उमेद दी बाबल सांग. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या ती म्हजे भितरचे म्हाका फावना तुज्या काजदार म्हाका भलायकी मेळ्ळी. क्रिस्ताची कूड आमेन. क्रिस्ताचें रगत आमेन. जी आमची भाव भयणी मीस घरा रावन पडयता तांकां हें स्पिरिच्युअल मागणें आमी म्हणुया. मोगाला जेजू हांव सोत मानतां तूं खरेंच पवित्र साक्रमेंतांत आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून उर्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोठ वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सोरूंक निर्मी नाका. आमेन. Deus ata munchaचे काम
na shilo tato mai mo mit mer na shilo tato mai mo mit mer na shilo tato mo mit mer na shilo
प्रार्थूया. देवा आमचे मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. तर आदलें पातकें जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. पयलीं स्वाती तुमकां सगळ्यांक दिनवासा. बरी माणसुगीन आनीक शांत मनान आमी हे मिसान भाग घेतले म्हणून. जायत्यो नव्यो वस्तू ह्या दिसांनी आमकां करूंक पडटा. आनी हें करूंक पडटा कित्याक सगल्यांच्या बरेपणाक लागून. सो जेन्ना आमकां आशेज थोडे जागे दाखयता बिकॉज वी नीड टू फील वन पार्ट ऑफ द चर्च पडटा जाल्यार. सो तांचें तुमी समजून घेवचें. हे मिसाक कोणाक येवंक जाय जाल्यार एवरीबडी इज वेलकम. नांव आमी कित्याक घेता नाजाल्यार थोड्यांक येतली आनी जागो मेळचो ना म्हूण नांवां घेवंक पडटा. समजलें न्हू. सो तुमी नांवां पिटर बारेटो लागीं दिवचीं. आयजूच दिवंक जाता. आनी ते बरोबर 8:30 सकाळचें आनी एक मिसां कोंकणी 8:30. सो कोणाक त्या मिसाक येवंक जाय जाल्यार तीं नांवां दिवंक जाता. आनीक दुसरी आमची इंग्लीश मिसां 10 आनीक सांजचे 5:30 सोनवाराक 5:30. एक मनान धरूंक जाय आमी मिसाक आमी वचूंक जाय. जीं दुयेंत आसाव सेल्फ आयसोलेशन आसाव हुंकली मारता जोर येता तांणी थोडो तेंप घरा रावचें. बट दोज हू कॅन दोज आर गोईंग टू वर्क. भिरांत दिसता आमी टिवीचेर उरत म्हणून. आतां मिसांक कोमे जाली म्हणटूच ही आमची बूक थान ओत्मीक थान हे मिसांतल्यान मारूंक जाय. इट्स नॉट अबाउट टेलिविजन वॉचिंग दीस. कोणा कडेन जायना येस इट्स अ बीग हेल्प. गॉड हॅज ब्लेस्ड अस फ्रॉम द मिडिया. पूण जांच्या लागीं जाता भुरगीं बाळां दॅट्स फायन. द चर्च वेलकम्स एवरीबडी. पूण प्रयत्न करुया
मिसाक वचूंक. जेन्ना आमी नांवां घेता लिमणे वखदां कॅन्सल केलें म्हणटूच मातशें आंकडें जाता न्हू, कित्याक कोणाक येवंक जाय ताका मागीर जागो मेळचो ना. सो प्लीज डोंट कॅन्सल. आतां दुयेंत कोण जाता, दुयेंत पडलो जाल्यार इट्स अंडरस्टँडेबल. नांवां दिता आनी मागीर कॅन्सल केलें म्हणटूच कितें जातलें, कोणाक येवंक जाय आसलें 11:30 मिसाक वा 8:30 मिसाक, ताकाय कोंकणी मीस मेळचें ना. सो डोंट डू दॅट. मीस नॉर्मली 45 मिनिट्स जाता म्हणटच टॉयलेट्स एज पर द नॉर्म्स वी डोंट यूज इट. सो डू यूज द टॉयलेट एट होम बिकॉज मीस जालें म्हणटच हांव सकाळचो हिंगाच 8:30, 10, 11:30 immediately we have to sanitize the church. आतां फादर फ्रांसीस बॅप्टिजम करतलो, he had gone to वुडन बेसेट मीस करपाक. सो वी हॅव टू क्लीन द चर्च इमिजिएटली. ताका लागून द masses are short so that we can go home and use the washrooms also. दिसाची मिसा हांगासर every morning at 9:30. Confessions are on Thursdays from 10 to 10:30, Fridays 5:30 to 6 p.m. हो प्रोग्राम आमच्या वेबसायटाचेर आसा. तुमकां सगल्यांक दिन वाजता आनी उदीक जाल्यार आनी एक पाटी आमचो उलो कार्यक्रम काल आमी हांगासर लायव्ह स्ट्रीम केलो. म्हज्या थोरनेट्यांक हांव एक शाबासकी दिता. ते काल हांगासर 8:00 हाजीर जाल्ले. दोळ्यांक पयल्यार तेय न्हिदोंक ना, हांवूय न्हिदोंक ना. बट कॅन वी पूट आवर हँड्स टुगेदर एंड एप्रिशिएट the IT team, the telecasting team and आमचो core team. थोडी मेंबर्स आसा, थोडी हांगासर ना, पूण ताणें जायतो वावर केला. हो देवाचो मोग आमच्या भुरग्यांच्या आनी आमच्या काळजांनी धरूंक. कलेक्शन आमी काडूंक ना न्हू, नाका न्हू, आसूं कितें करुया, काडया. बास्केट्स आर देर एज यू गो आवट बिकॉज वी डोंट पास द बास्केट. कोणाक म्हणलें धाकटे भुरग्याक फोनाचेर, तो म्हणूंक लागलो फादर केन्ना मीस कॉमेस केन्ना. मातशें स्टार्टेड म्हणलें, ओ म्हणपा लागलो, रॉंग थिंग म्हणपा लागलो. म्हणलें वाय? नो, बिकॉज एवरी संडे आय हॅज टू कलेक्ट द मनी एट द टेलिविजन. टीव्हीर मीस पळयता तेन्ना तो मागीर पयशे तो कलेक्ट करतालो खंय. मागीर ते पयशे कितें केले तुवें 4 म्हयन्याचे? मॅकडॉनल्ड्स खावपाक खंय. So the collections, whatever you want to contribute for the maintenance, yes. And when we exit, go to the either side. You can reach to the car park. Do sanitize your hands and keep a social distance as you go. Sugli ubi rahuya. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
तुमी ह्या बलिदानान भाग घेतले म्हणून उपकार मागतलो सगळे लागीं गोवन चॅपलन्स यूट्यूब चॅनल हें सबस्क्रायब करचें. थंयसर एक बेल बटन आसा ताका तुमी क्लिक करचो कित्याक तुमकां सगळे दुसऱ्या आमच्या सर्विसांचो अपडेट मेळटलो. देव बरें करूं. स्टे सेफ.